कथेचें नांव सावळ्यो. बरोवपी अरुण साखरदांडे. सादर करता नूतन साखरदांडे. सावळ्यो म्हाका आवडटात. झाडांच्यो, दोंगरांच्यो, कुपांच्यो, मनशांच्यो, मांजरांच्यो, कुत्र्यांच्यो, दुकरांच्यो, घोणींच्यो, कावळ्यांच्यो. रात जातकच आमी तिगां, हांव, धाकटो भाव आनी भयण, केरोसिनाच्या दिव्याच्या उजवाडान सावळ्यांचो खेळ खेळटात. हांव म्हज्या उजव्या हाताच्या बोटांनी वणटीर सावळ्यो घालून भावाक आनी भयणींक कावळो, पाल, सोंशाच्यो आकृत्यो करून दाखयतालो. मागीर हांव ल्हवू ल्हवू सोरपाची आकृती करूंक शिकलो. वणटीर चलपी सोरपाची काळी सावळी पळोवन म्हज्या भयणीक थरथर सुट्टालो. मागीर हांव तिका आनीक बेश्टायतालो. म्हज्या भावाक मात्तूय भंय दिसनासलो. मागीर म्हजो भाव हा हा करून हांसत आनी गर्जना करीत राकेसाची सावळी वणटीर घाली. आपलीच. पयसून ल्हवू ल्हवू चलत येवन तो दिव्या सामकार उबो रावलो की वणटीर ताजी सावळी व्हड व्हड जायत अकराळ विकराळ रूप धारण करी. एक दोनदा त्या राकेसाच्या सावळेन म्हाका धरपाचो प्रयत्न केलो तेन्ना म्हाका धरधरून घाम सुटिल्लो आनी काळीज धडधडूंक लागिल्लें. भाव मात म्हाका बेश्टायत व्हडल्या व्हडल्यान हांसतालो. भयण राकेसाची सावळी वणटीर येवचे पयलींच पळून वताली आनी खंय तरी लिपून बसताली. आमच्या घरान हुंदीर जाल्लें. सांजेचो घरान काळोख जातकच हुंदीर बिळांतल्यान भायर सरताले आनी हेवटे तेवटेन धांवताले. आवय मागीर म्हज्या हातान बडी दिताली आनी हुंदराक मार म्हणून सांगताली. हांव बडी घेवन हुंदरा फाटल्यान लागतालो. चडश्यो बडयो हुंदराच्या सावळेर बसताल्यो. सावळ्यो वळवळटाल्यो आनी हुंदीर मात पळून वताले. मागीर ओग्गी लिपून बसून हांव हुंदराच्या सावळ्या कडेन पळयतालो. हुंदरा परस हुंदराची सावळीच म्हाका चड जिती दिसताली. आमगेर एक काळें किट्ट माजर आसलें, भुता परमाण. एके राती येवचीत तें आमगेर आयलें. खंयसून देव जाणा. ताजे फक्त दोळेच पिंगशे आसले. रातच्या दिव्याच्या उजवाडान तें भोंवतालें तेन्ना खंयचें माजर आनी खंयची ताजी सावळी तेंच कळनासलें. म्हाका तर 2 काळीं माजरां भोंवतात कशें दिसतालें. हें काळें माजर अशूभ म्हणून कितल्याशाच जाणांनी आमकां सांगलें. आवयन सांगलें म्हूण हांवेंच ताका पोतयेन भरून 2-3दां वेगळे वेगळे कडेन सोडलें, पूण तें परतून आमचें घर सोदीत आयलें. 4थे फावट ताका पोतयेन भरतना ताणें म्हज्या हाताकूच घास मारलो. खूब तेंप तो घावो पेखत नासलो. मागीर हांव आनी त्या माजराचे भानगडीक पडूंक ना. आमच्या घरा भोंवतणी लागीं आनी पयस जीं झाडां आसात तांच्यो सावळ्यो हांव भुरगेपणासावन पळयत आसा. घराच्या अस्तंते वट्यां एक चीच आसा. तिज्यो खांदयो चारीय वाट्या फांकारल्यात. दनपरां 3 जालीं की हे चिचेची सावळी हिस्त्र जनावराच्या दपक्या पावलांनी आमच्या घरा वाट्या सरकता. सांजवेळची 5 वरां जायसर ती सावळी आमच्या घराक तेंकता. सांजच्या 6 वरां मेरेन आमचें सबंद घर आपल्या काळेकिट्ट सावळेच्या हातांनी वेंगायता. आमच्या घराच्या फुडलें दार अस्तंते वेट्यां. दाराच्या दावे वटेन ही चीच. दनपारची चिचेची सावळी थंडसाण दिता, पूण रात जाता तशी घरान काळखाची दाट साय भरूंक लागता. हवेंत हात फिरयलो जाल्यार सावळेची दाटसाण हाताक फाफुडटा. घरा फुडें चीच आसल्यार घरांतल्या मनशाचेर चिंतेची काळी केंसाळ छाया पडटात अशें म्हणटात. हें चड करून खरें आसपाक जाय. म्हज्या आवयचेर ही काळी छाया पडिल्ली म्हाका केन्ना दिसली म्हाका खबर ना. म्हजी आवय सदांच घोव आनी भुरग्याच्या हुस्क्यान चिंतेस्त आसताली. घरान 5 मनशां, 3 त्रिकाळ, भूक दिखाळ. केन्ना पोट भरून सगळीं जाणां खोशी आसात अशें दिसलेंच ना. भुकेचो काळो हुंदीर सदां कदा कोणाचें तरी पोट भितरसून पोखरीत आसतालो. म्हजो बापूय 7-8 दीस घराच पावनासलो. आवय बाबडी उमऱ्यार उबी रावन सांजवेळा राती कडेन घोवाचे वाटेक दोळे लावन आसताली. मागीर शेजारी पाजारी वळखीच्या मनशां कडसून कितेंय हाडून आमच्या ताळ्यार घालताली. म्हजे मामा म्हजे चुलते केन्ना आमगेर पांय दवरिनासले. बाकी नात्यांतलीं मनशां तर केन्नाच दिसनासलीं, सोडून एक चुलतो. तोच अदीं मदीं तांदूळ पीठ असलें कितें तरी घेवन येतालो. तो पावलो ना जाल्यार आवय म्हाका ताका घेवन दारार वताली.
8 दिसांनी केन्ना तरी बापूय घरा येतालो. एक तर सोरो पिवन ना जाल्यार आनीक कसल्या तरी निमतान सद्दां पिकार आसतालो. मागीर आवय कडेन बाचाबाची जातकच तो आवयक खोटांनी मारतालो. हाताक मेळटा तें घेवन आवयक जोडून काडटालो. मागीर आवय बोबो मारीत हेवटेन तेवटेन धांवप आनी हांव तिचे वांगडा फाटल्यान. मागीर बापूय मदीं सांपडलो की म्हाका बडयतालो. धाकलो भाव शेजारागेर पळून वतालो आनी भयण किळच्यो मारीत खंय तरी कोनशाक लिपून बसताली. एक दीस केन्ना तरी बापायच्या तकलेर रान्नीकडचें लाकूड घालून ताचो जीवच घेवपाचें हांवें थारायल्लें, पूण तें घडूंक पावलें ना. घराचे एके वटेन आंब्याचो रूख आसलो. रूख जाणटो आसलो तरी ताका चंवर येवन तो ल्हान ल्हान तोरांनी भरतालो. खुबशीं गळटालीं. पडिल्ले ल्हान तोर तोंडान घालून दांतांनी फोडल्यार कडू कडू लागतालें. मागीर थुकचें पड. आंब्या रुखाच्या सावळेन बसल्यार आंगार चंवर येतालो आनी काळजान सपनां फुलतालीं. आंब्या रुखा सावळेन बसपाक म्हाका खूब आवडटालें. खूबदां ते काळे सावळेचो रंग म्हाका पाचवोचाळ दिसतालो, फक्त म्हाकाच. लागसार 2 म्हशी आसले, पूण तांची सावळी पातळशी आंगाक तितली लागत नासली. घराच्या एके वटेन एक ऊंच सावर आसली. खूब थंडी पडली की तिजी पानां गळटालीं आनी मागीर ओतान तापत सावर 5व्या देठाची तांबडी-गुंद फुलां फुलयताली आनी खबरीक आयिल्ल्या साळोरा वांगडा भर कडार आपली सावळी सोदताली. सकाळीं हांवें थंडेन वत आंगार घेवन उबो रावलो की अस्तंते वटेन म्हजी खूब लांब सावळी पडटाली तेन्ना म्हाकाच म्हजे सावळेचो भंय दिसतालो. दीस चडटालो तशी सावळी ल्हान जायत वताली. म्हज्या काळजांतली धडधड कमी जाताली. ह्यो सावळ्यो नियाळपाचें पिशें म्हाका केन्ना लागलें तें खबर ना. वाऱ्यान चिंचेच्यो खांदयो हालताल्यो तेन्ना चिंचेच्यो सावळ्यो हालताल्यो. चिंचेचे सावळेन बशिल्लो आसल्यार ह्यो सावळ्यो म्हाका घट्ट धरून वयले वयर उखलून चिंचेच्या झाडार हुमकळत दवरीत म्हूण भंय दिसतालो. ह्या चिंचेच्या खांदयांनी मध्यान राती भुतां हुमकळटात आनी एके खांदये दुसरे खांदयेर उडयो मारतात अशें शेजारच्या जाणट्या जायुकान म्हाका सांगिल्लें तेन्ना तर म्हजो श्वासूच वयले वयर उरिल्लो. त्या राती सपनान खुबश्या भुतां वांगडा जायुका चिंचेचे एका खांदये दुसऱ्या खांदयेर उडक्यो मारतना म्हाका दिसलें आनी म्हजी दातखिळीच बसली. सकाळीं उठ्ठकूच कितलो वेळ तोंडूच उगडना जालें. तेन्ना सावन राती न्हिदता आसतना चिंचे वटेन आशिल्ल्या जनेलाची खिळी सारकी घाल्या काय ना हें हांव 2-3दां पळयतालों. झाडांच्यो सावळ्यो, घरांच्यो सावळ्यो, मनशाच्यो ल्हान व्हड सावळ्यो पळोवंक म्हाका खूब बरें दिसतालें. मनशांक पळोवचे परस हांव ताच्या सावळ्याकूच पळयत रावतालों. जशे जशे दीस गेले तशे मनीस आनी तांच्या सावळ्यां भितर म्हाका इल्लो इल्लो फरक दिसूंक लागलो. देखीक म्हजी आवय चलूंक लागली की तिजी सावळी खूब सवकास चलताली, पांय ओडीत चलिल्ले वरी. आवय परस तिजी सावळीच खूब थकल्या अशें म्हाका दिसतालें. 1-2दां आवय फुडें चलता आनी सावळी फाटीं उरिल्ली म्हाका दिसल्या. म्हळ्यार आवयचे सावळेचो म्हज्या आवय कडेन कांयच संबंद नासले वरी. ही गजाल हांव आवयक सांगूंक सोदी, पूण आवयचे खोल सुकिल्ले दोळे पळोवन सांगपाचें काळजानूच उरलें. मागीर म्हज्या धाकट्या भावाची सावळी भावा परस चड मस्ती करूंक लागली. हांगा धांवता थंय धांवता अशें दिसूंक लागलें. म्हळ्यार भाव एके वटेन धांवता आनी सावळी एके वटेन धांवता अशें दिसूंक लागलें. मागीर एक दीस भाव बेपत्ता जालो आपले सावळे वांगडा. मागीर कितले तरी दीस सगळे ताका सोदताले, पूण तो खंय पावलो देव जाणा. म्हजी धाकटी भयण सामकी अशक्त. तिजी सावळी पातळ, फिकट, जीव नासले वरी. बापायन केन्ना तरी हाडिल्ली बावली घेवन भयण एकटीच खेळटाली तेन्ना भयणीची सावळी बावलेचे सावळे परस मोनी जावन ओग्गी बसताली. एक दीस केन्ना तरी म्हजो चुलतो तांदळाची एक पिशवी घेवन आयिल्लो. तेन्ना हांवें ह्या सावळ्यांच्यो 2-3 गजाली ताका सांगल्यो, पूण तो दोळे मोठ्ठे करून म्हाका पळयत रावलो. तेन्ना म्हजो म्हाकाच भंय दिसलो आनी ताका फुडें सांगपाचें तशेंच उरलें. ते मागीर थोडे दीस आमकां सगळ्यांक 4 शीतागोठे खावंक मेळ्ळे. चुलत्यान म्हज्या आवयक कितें सांगलें कोण जाणा. मागीर एक दीस म्हजी आवय म्हाका दोतोरा कडेन घेवन गेली. दोतोर एका व्हडल्या मेजा फाटल्यान बशिल्लो. दोतोरा कडेन पळोवन म्हाका दोतोरूच दुयेंत आसा अशें दिसलें. तोंडाचो काळो रंग, पोले पडिल्ले आनी केंस गेल्ले. तो म्हाका तपासतना ताच्या व्हंकलांतल्यान ताचे खोल गेल्ले दोळे म्हाका दिसले, पिंगट आनी कसल्या तरी हुस्क्यान भरिल्ले. तितल्यान अचकीत ताच्या फाटले वण्टींचेर
ताजी सावळी म्हाका दिसली. दोतोराचे सावळेन आपले वक्ल काडलें आनी दोनूय हाताचे आंगठे तोंडान घालून म्हाका चाळोवंक लागली. म्हाका भिरभिरी मारली. वळख ना पाळख आनी म्हाका चाळयता म्हणजे कितें? मागीर हांवें दोनूय आंगठे तोंडान घालून दोतोराचे सावळेक चाळोवंक सुरू केलें. दोतोराक दिसलें हांव ताकाच चाळयतां. मागीर दोतोराची सावळी हेवटेन तेवटेन हात करून म्हाका मारून उडयता अशें म्हणूंक लागली. म्हाका भंय दिसलो. तेन्ना दोतोर म्हजें पोट दामतालो. कातकुतल्यो जावन म्हाका वडावडान हांसूंक येवंक लागलें. तितल्यान दोतोराच्या सावळेन फाटसून हात लांब करून म्हाका धरलो. हांवें किळच्यो मारल्यो आनी दोतोराक धुकलून हांव आवयसरी धांवलो. मागीर कितलेशेच दीस आवय म्हाका गुळयो दिताली, दर दिसा 3 फावट. गुळयो घेतकच म्हाका लकणी येताली आनी कानांतलो आवाज कमी जातालो. मागीर गुळयोय सोंपल्यो आनी म्हज्यो लकण्योय सोंपल्यो. आमच्या घरा फाटल्यान एक दोंगर आसा. त्या दोंगरार चडून वयल्या तळपार उबो रावतकच भोंवतणचो सगळो वाठार दिसता. आमचें घरूय एकदम ल्हान जावन फस्क कशें दिसता. सकाळचो सुर्या उदेतकच ह्या दोंगराची सावळी आमच्या घरार पडटा. वत चडत वता तशी त्या दोंगराची सावळी ल्हान जायत दनपारां दोंगराच्या मुनान वचून नाच्च जाता. दोंगर, घर, चींच, आमो, सावर, आवय, भयण, भाव, बापूय हांच्यो सावळ्यो पळोवपाच्या नादान हांव म्हाज्या सावळेक विसरूनच गेल्लो. पयर सांजेचो एकलोच आंब्या रुखा पोंदा बशिल्लो आसतना कोणे तरी म्हाका उलो केल्लेवरी दिसलें. हांवें हे वटेन ते वटेन नदर मारली. कोण नदरेंत आयलो ना. पयर चिचेरुखा मुनान एक रस्तात कुत्रो न्हिदिल्लो. ताणें तोंड उक्तें करून एक जांभय दिली आनी मातयेन परूत लवणलो. मागीर कुत्र्याची सावळी उठली. तिणें जांभय दिलें आनी ती लवणली. सांज जाताली आनी वतूय मोव मोव जातालें. वयर आंब्या रुखाक पळयतना घरान कोणाचो तरी उलो आयकूंक आयलो. पळयल्यार म्हजीच सावळी फाटीं फुडें हालता. हांव मात जाग्यारूच आसा, हालनासतना. म्हाका कच्च जालें. म्हजीच सावळी हालताली. म्हाका उलो मारतली अशें म्हाका केन्नाच दिसूं नासलें. पूण आपलीच सावळी हालता उलयता तें पळोवन काळजाची धडधड वाडली. हांव बसलो, पूण म्हजी सावळी उबी रावली आनी तिणें म्हाका म्हळें, दिसाच्यो सावळ्यो आसतात आनी रातच्यो सावळ्यो आसतात. त्यो ना जायनात. काळखान त्यो दिसनात इतलेंच, पूण त्यो आसतातूच. इतलेंच न्हय तर रातीच्या काळखान तांकां वेगळीच शक्त प्राप्त जाता. त्यो एकमेका कडेन उलयतात, मनशांक सोडून चलूंक लागतात. मागीर म्हजी सावळी बसली म्हाज्या वांगडा. म्हाका तें आयकून अजाप दिसलें ना. कांय दिसां पयलीं म्हाका एक वेगळोच अणभव आयिल्लो. ते राती म्हाका अचकीत जाग आयली. म्हाका तान लागिल्ली. हांवें दिवो पेटयलो. उदक पियेवपाक हांव रांदचे कुडीन गेलो. येता आसतना दिवो म्हज्या हातान आसलो. तेन्ना कित्याक तरी लागून म्हजी नदर फाटल्यान गेली. तेन्ना उक्तें उक्तें दिसलें. म्हजी सावळी पडनासली. हांवें बेगीन दिवो पालयलो आनी हांव हांतरुणार पडलो. त्या राती म्हाका सारकी न्हीद लागली ना. मदीं मदीं अचकीत जाग येताली. उठचें आनी दिवो पेटोवन म्हजी सावळी खंय आसा तें पळोवचें अशें दिसतालें. चिचेवयल्या गुगमाचो चितकार आयकूंक येतालो. मागीर फांतोडेर केन्ना तरी म्हजो दोळो लागलो. दुसरे दिसा उजवाडान पळयत जाल्यार म्हजी सावळी म्हज्या वांगडा आसली. रातीच्या काळखान सावळ्यो लिपतात. दिवो पेटयलो की परतून येतात. रातीच्या काळखान त्यो भोंवतात काय? एकमेका कडेन उलयतात काय? म्हळ्यार मनीस वेगळो आनी तांची सावळी वेगळी. राती काळखान म्हाका जाग आयली. आवय कुशी परतताली. भयण बावलेक घेवन सुस्त न्हिदिल्ली. सदचेवरी बापूय येवंक नाशिल्लो दिसता. भितरले कुडीन उजवाडसो दिसलो. कोण तरी ल्हव ल्हव उलयल्ल्याचो आवाज कानार पडलो. भितरले कुडीन देवाचो मंद दिवो पेट्टालो आनी दारेच्या फटीनसून थोडो उजवाड पाजरतालो. हांव ल्हवूच उठलो आनी पावलां वाजयनासतना भितरले कुडीच्या दारार पावलो. भितर नदर मारली. देवाच्या दिव्याची ज्योत झेमताली. वणटीर 3-4 सावळ्यो हालताल्यो. थोड्या वेळान काळखाची संवय जावन वणटीवयल्यो सावळ्यो स्पश्ट दिसूंक लागल्यो. उजवे वटेनची सावळी वळखीची, आवयची. तिजे कुशीकची सावळी बापायची. बापूय घरान नासलो, पूण ताजी सावळी हाजीर आसली. दावे वटेनची पातळशी सावळी भयणीची. मदली हेवटेन तेवटेन हालपी सावळी भावाची. भाव बेपत्ता, पूण सावळी खंयसून तरी पाविल्ली. कुशीकची आनी एक उंच सावळी कोणाची ती म्हाका पयलीं कळुकूच ना. मागीर समजलें ती सावळी म्हज्या चुलत्याची. ताजितलो उंच आनीक कोण नासलो. पूण खूब वर्सां पयलीं भायर पडिल्ल्या व्हडल्या चुलत्याची सावळी हांगा कितें करता तें म्हाका समजूंक ना.
हांवें चुकून दार आनीक धुकल्लें तेन्ना त्यो सावळ्यो म्हजे वटेन पळोवंक लागल्यो. तांकां म्हजी सुलूस लागली. बापायचे सावळयेन हात लांब करून म्हाका कुडीन ओडलो आनी दार धांपलें. बरो गावलो, बापायचे सावळयेन म्हळें. हाका आमचें गुपीत कळ्ळां, हाका सोडूंक फावना. हो सगळ्यांक सांगत भोंवतलो, हो आमचें बिंग फोडटलो. तितल्यान चुलत्याचे सावळेन म्हाका घट्ट धरलो. भावाच्या सावळेन म्हजे पांय धरले. तिगायच्या सावळ्यांनी म्हाका जमनीर घालो. आवयची सावळी नाका नाका म्हणटा आसतनाच आनी एक सावळी खंयसून तरी येवन म्हज्या हड्ड्यार बसली आनी दोनूय हातांनी म्हजो गळो दाबोवंक लागली. म्हजो स्वास आडखळूंक लागलो. ते सावळेच्या दाव्या हाताक 2 बोटां नासलीं. हांव ते सावळेक वळखलो. ल्हानपणांत कोयत्याचो घाव लागून म्हज्या हाताची 2 बोटां तुटिल्लीं. म्हजीच सावळी म्हज्या हड्ड्यार बसून म्हजो गळो आवळटाली.